हल्ली गोंयांत गरमी बरीच वाडल्या आणि ह्या गरमेचो परिणाम राजकीय पातळीचेरूय जाला। गोंयांत भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्षाची युतीचें सरकार आसा, पूण ह्या युतीत सद्या ऑल इज नॉट वेल अशें आमी म्हणूं शकता। नमस्कार, हांव सूरज नांद्रेकर परत एकदा तुमच्या मुखार जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळींत। आज आमी भेट घेतले प्रियोड मतदारसंघाचे आमदार बाब गोविंद गावडेकर हांचे कडेन आनी आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले की हो इश्यू म्हणजे कितें, भाजप आनी मोगो पक्षा भितर अशें कितें घडलां ताच्या कारणां खातीर सीएमान वेगवेगळे स्टेटमेंट्स केलो किंवा सुदीन ढवळेकरान स्टेटमेंट केली की गोविंद गावडेन स्टेटमेंट्स केले। इलेक्शनाक आजून 2 वर्सां उरल्यात, आतांच ही खळबळ कित्याक? तर चला ह्या प्रश्नांचो आमी उत्तरां घेवपाचो प्रयत्न करया बाब गोविंद गावडे कडेन। नमस्कार सर। हालीं आमी फाटले 4-5 दीस पयल्या गोंयांत तापमान वेगळेच तरेचे सारके वाडलेलेशें दिसता आनी ह्या तापमान वाडलेलो जो गोंयांत आहा तो क्लायमेटूच मातसो तापलेलो असो ना, राजकीय पातळीचेर सुद्दां हो तापमान बरोच वाडलेलो असो दिसलो। कारण मुख्यमंत्र्यान आमचे 2-3 स्टेटमेंट केले, ताजे मागीर तुमी प्रियोल मतदारसंघान सुद्दां स्टेटमेंट केले मोगो आनी भारतीय जनता पार्टीच्या युतीचेर। हो इश्यू हो मुद्दो मदींच कसो कितें वयर आयलो काय? एक गोष्ट गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो तो वास्तव्याक धरून केल्लो आसा अशें म्हाका तरी दिसता। कारण जेदे वेळाचेर आमी युती जेदे वेळाचेर म्हणटात तेदे वेळाचेर युतीचो धर्म हो काटेकोरपणेन पाळप हें त्या पक्षाचें कर्तव्य आसता। जेदे वेळाचेर आनी तांच्यांनी ऑलरेडी उलयलेलें आसात बरेच पयलू की आमी बरोबर रावन ही निवडणूक लडोवपाची, मुखार सुद्दां एकठांय रावपाचें, तरी आसतना खंय तरी पांये ओडपाचे, खंय तरी राजकारणचो रंग जो आसा तो बेरंग करपाचो प्रयत्न एखाद वेळ जालो आसतलो म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हो स्टेटमेंट उघडपणान केल्लो आसा। तशें साबोसुबो स्टेटमेंट करपाक खूब डिफिकल्ट आसा न्ही, त्याचे कितें तरी डिफिकल्टी आयली आसतली, कितें तरी तातूंत भितर शेवट ताचे पलीकडेन कार्यकर्ते हे खूब म्हत्वाचे आसा। खंयच्याय पक्षाचें जर स्ट्रेंथ जर कितें जर आसा जाल्यार ते कार्यकर्तो आसा। प्रत्येक दिसा कार्यकर्तो जर आयल्ले दिसा खंयच्या एका पक्षा विशीं जर कंप्लेंट जर करता जाल्यार एज अ मुख्यमंत्री आनी आज अ पार्टीचो सरकार चलत आसतना तेजी जबाबदारी आसा। आनी हो सेंटिमेंट्स जो आसा पळय न्ही तो गेली 3 वर्सां हांव जेदे वेळा पासून भारतीय जनता पक्षान जेदे वेळाचेर हांवें प्रवेश केल्लो आसा, म्हजे बरोबर अनेक आमचे जुने कार्यकर्ते, आमचे नवे कार्यकर्ते ह्या भारतीय जनता पक्षाक जोडिल्ले आसात। तरी आसतना लुडबूड करप हें बरोबर न्ही। हें वारंवार म्हाका दिसता प्रियोळ मतदारसंघांतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या बूथ अध्यक्षानूय आनी कार्यकर्त्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या कानार आनी पक्षश्रेश्ठेच्या कानाचेर घातिल्लें आशिल्लें। आतां नवो जो आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा ताका खातें मेळना अशें म्हाका दिसता, पूण डेफिनेटली त्या संदर्भान सुद्दां ताका खूब ज्ञान आसा, ताका विचार आसा आनी ह्याच अनुशंगान तो स्टेटमेंट जाल्लो आसा। कारण एखादे वेळ जर कार्यकर्ते जर तेंचे वाटेक जर निराशा जर आयली जाल्यार पक्ष खंयच मुखार वचपाक शकना। कारण हो भारतीय जनता पक्ष जो आसा पळय न्ही तो मोगो सारको पक्ष न्ही। भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण भारतभर आज विस्कटलेलो आसा। गोंयांत तरी तो प्रत्येक मतदारसंघान पाविल्लो आसा। हो जो मोगोची युती जी केल्ली आसा पळय न्ही तो फक्त लिमिटेड 1-2 जाणां पुरतो आसा, तेजे पलीकडेन आनी तांचें अस्तित्व कांय ना। परंतु ज्या वेळाचेर
खंय तरी कोणाक जेन्ना त्रास करपाचो जेन्ना प्रयत्न चलता जाल्यार एक गोश्ट करपाक जाय. हे जर तुमकां जर निवडणूक लडोवपाक जाय, तुमकां जर लुडबूड जर करपाक जर जाय, सत्तेक चो राजिनामो दिवन बाजू सरचे आनी जाय त्या मतदारसंघान पेनेट्रेट करचें, हो सादो विशय न्ही रे. एक्चुअली हे कोश्टक जावन आसा, हें गणीत जावन आसा. आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कारण जबाबदारी आनी प्रश्न हे गोंयचे मुख्यमंत्र्याक विचारता किंवा पक्ष श्रेष्ठी जी आसा, जे अध्यक्ष आसात किंवा कार्यकारिणी जी समिती जी आसा त्यांच्यानी कार्यकर्त्यांक उत्तर दिवचें पडटा. कार्यकर्त्यांच्या राग रोशाक कोणाक सामनो करचो पडटा? ज्या सरकारान तांकां आधार दिलो, तांकां आसरो दिलो, तेच आसऱ्याचो जर तांकां जर हें ना, कितें ना, आपलो पुळको जर ना, जाल्यार मागीर अश्योच काही गोश्टी जातल्यो न्ही रे त्यो. सर, प्रियोरची सीट भाजपा कडेन, पूण मांद्रेची सीट अजून पर्यंत मगो कडेन आसा. जी तारोळकर ते तांचे आमदार. तुमकां अशें दिसना की जर युतीन अजून मुख्यमंत्र्यान हो इशू काडूंक नाका आसलो, कारण थंय ऑलरेडी मगोचो आहा आनी युती अजुनूय आहा? पळय, एक गोश्ट कशें आसा न्ही, मांद्रे मतदारसंघाचेर तसो हांव उलोवपाक शकना. हय, म्हज्या मतदारसंघात, कारण हांव तेजेर फक्त एकूच क्लियर स्टेटमेंट करतलो. जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो ज्या वेळाचेर मेळावो जाता, कार्यकर्त्यांचो मेळावो, त्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करप हें प्रत्येक उलोवणारे, मागीर तो मुख्यमंत्री आसूं, मागीर तो प्रदेशाध्यक्ष आसूं, हें तांचें कर्तव्य जावन आसा. परंतु प्रियोळाचो जो विशय आहा तो वेगळो आहा. प्रियोळ हो ऑलरेडी भारतीय जनता पक्षाचो हें आसा आनी त्या प्रियोळचो जो स्टेटमेंट जो आसा तो योग्यूच जो आसा हे जाणकार सुद्दां सांगतले. हे कोणूय न्ही, जेका जाणकार जेंकां ज्ञान ना पळय न्ही, ते सुद्दां अशेंच उलयताले न्ही. पूण खंयद्याय कितें जर केलें जाल्यार तें खपोवन घेवपा सारकें ना न्ही रे, हो विशय आहा. तुमी एक स्टेटमेंट केलो की फोंड्या भितर तुमकां युतीची गरज ना आनी चारूय सीट भाजपा जिखूं शकता आनी आपूण ते करून दाखोवंक शकता. हाजेर मातशें तुमी? डेफिनेटली हें हांव वारंवार आनी प्रत्येक जाण म्हाका ह्या संदर्भान प्रश्न करता. हो आयचूच हांव उलयना. म्हाका दिसता बरेचशे त्या वेळाचे भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी तांकांय हांवें होच स्टेटमेंट सांगिल्लो आशिल्लो. खास करून म्हाका याद आसा 2012 आमचें बरेचशें डिस्कशन जाल्लें आशिल्लें आनी म्हाका भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वान प्रश्न केल्लो आशिल्लो की तूं आमी जर तुजेर जबाबदारी जर दिली जाल्यार तुमी ही जबाबदारी पेलपाक शकता काय म्हणून. हांवें सांगिल्लें हय. 2017 2022 मध्यंतर 2019 बाय इलेक्शन जालें शिरोड्या. आमी करून दाखयलें न्ही तें. सगळ्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान तें करून दाखयलें न्ही. कार्यकर्त्यांची जोड जर आसली आनी तेको जर आसलो जाल्यार सहज जाता. प्रत्येक पक्ष करतलो. फाल्यां सकाळी ह्याच भारतीय जनता पक्षा जाग्याचेर आनी खंयचो XYZ पक्ष आशिल्लो तो सुद्दां तेंच करता आशिल्लो. आनी म्हणूनच आमी त्या कॉन्फिडन्सान सांगिल्लें. कारण पळय, मडकय मतदारसंघ हो ह्या मतदारसंघान हांवें निवडणूक लडयल्या हे तुका खबर आसा काय की तें म्हाका खबर ना. त्या मतदारसंघान सुद्दां म्हजे कार्यकर्ते अजुनूय आहा. पूण हांवें युतीचो धर्म पाळ्ळो. हांव केन्नाच मडकय मतदारसंघान लुडबूड केली ना. हांवें जर लुडबूड जर केल्ली आशिल्ली जाल्यार हांव समजोवपाक शकतालो. हांव केन्ना एक 2-3 ठिकाणी म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयलेलो आसा. हांव थंय गेल्लो आसा. पूण कोणाक खंयच्या आमदाराक सरपंच डावलून न्ही. म्हागेले प्रत्येक वेळाचेर तेंच सांगणें आसा आनी हेंच म्हजें कंडिशन आशिल्लें. त्या वेळाचेर हांवें इंडिपेंडंट आसतना हांवें गोंयच्या सर्गिस्त मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें हांव भारतीय जनता पक्षाक तेंको दितां पूण म्हज्या मतदारसंघान इंटरफियर जावचो न्ही. जे कोण जांकां जावं न्ही होच आदेश आसतलो तुजो हें हांवें ताका सांगिल्लें आशिल्लें. हांवें जर कांय करूं ना जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघान लुडबूड कित्याक? अजून कांय जावं ना. अजून बरेचशे लुडबूड करता पळय न्ही तांकां सुद्दां उत्तर हांव दिवपाचो आसा. बरोबर न्ही. पण ज्यो काही गोश्टी करणे आसा युतीचो धर्म जर पाळपाक जर जाय जाल्यार तो वेवस्थीत पाळचो होच म्हजो संदेश आहा. आनी हें कितें हांव आज आनी आजूच उलयना. हांव हे कितले वर्सां सावन जालें उलयतां. प्रश्नूच येना.
नाल्यार तुमी युतीच करपाक जायना किंवा सरकाराच्या आसऱ्याचे सकयल येवपाकूच जायनाशिल्लें. तुमकां कितें आमी भारतीय जनता, म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षान तांकां यो रे म्हणून केन्नाच कोण सांगना. नाल्यार तांणी भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यान नांव सांगचें. कार्यकर्त्यांकूय कळपाक जाय की भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां निमंत्रण दिल्लें आनी कित्याक लागून निमंत्रण दिल्लें पयलीं हें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकूय कळपाक जाय. कारण भारतीय जनता पक्षाचो कोणो जर कितें जर आसा जाल्यार तो कार्यकर्तो आसा. कार्यकर्त्यां भितर झगडी लावप आनी हेंनी ती नंतर सत्तेची फळां खावप हें खंयच्या कायद्यान बरयलेलें आसा? हो म्हाजो विशय न्ही. हांवें ते दीस सुद्दां उलयलेलो आसा. हो प्रतिक्रिया ही आम म्हज्या कार्यकर्त्यांची जावन आसा आनी ही प्रतिक्रिया फक्त म्हाज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांची न्ही, संपूर्ण गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आसा. नाजाल्यार जर कोणाची जर ना न्ही जाल्यार तांणी उघडपणान स्टेटमेंट करचो आनी ताका तेंको दिवचो. म्हाकाय पळोवपाक जाय न्ही रे. हो विशय आहा. कारण आमी हांगसर संघर्श करून आयिल्ले आसा. आमी हांगा प्रत्येक संकट झेलून आयिल्ले आसा आनी ह्या भारतीय जनता पक्षाक आमी कांयच अपेक्षा नासतना भरभरून तेंको दिल्लो आसा. आनी आज जर ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तांकां घरोबा दिवन ते जर परत जर आमचे जर वाटेक जर येवपाक जर प्रयत्न जर केलो जाल्यार आमी वाट लायतलेच न्ही रे. हो विशयच ना न्ही. तशें पळयत जाल्यार सर युती जी आहा फक्त एक मतदारसंघा खातीर उरल्यात. कारण आमी फोंड्या तालुक्यान जर पळयत जाल्यार शिरोडा, प्रियोळ, फोंडा हे तिनूय भाजपा कडेन आहा. बरोबर. आनी एक मडकय म्हणटा ती फक्त मगो कडेन उरल्या. ह्या मडकय सुद्दां जर तुमी म्हणटात एका सिटा खातीर भाजपाक हे युती नाका आसली. आनी आतां जशें सुदीन ढवळीकर म्हणटात की युती जाल्या सेंटरा कडेन, पण तातूंत मुख्यमंत्र्याचे हें कितें वॉट इज हीज थिंकींग की ही युती आसची की ना? पळय, सेंटराक केंद्राक बऱ्योचश्यो गोश्टी काही राज्यां भितर घडटा तेजो सगळोच नियाळ मेळटा अशातली कांय गोश्ट ना. हो सेंटिमेंट्स कार्यकर्त्यांचो. कार्यकर्ते आपले विचार कोणा कडेन प्रकट करता? डायरेक्ट सेंटरा कडेन करिना. एक दर पक्षाचो अध्यक्ष किंवा जी कार्यकारिणी समिती जी आसात तांचे कडेन, जाल्यार मुख्यमंत्री. कारण मुख्यमंत्री आमचो सगळ्या गोंयच्या मतदारसंघांनी भोंवता. प्रत्येक कार्यकर्त्याक कार्यालयान घेवन कागाळ करपाचें हें ना. निर्णय घेणारो सर्वेसर्व जो आसा तो मुख्यमंत्री आसा. त्या मुख्यमंत्र्याक जे वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कानाचेर पडटात आनी सपोज जर तेणेन जर कानभैऱ्यार जर घेतलें आनी फाल्यां सकाळीं एखादी केंद्रीय पक्षश्रेश्ठी ह्या गोंयांत आयली, गोंयांत कितें चल्लां हें जर आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तांकां कळयलेंच ना, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो अर्थ सात जो आसा तो जर कळलोच ना, जाल्यार पक्षश्रेश्ठी एखाद्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आमकां नकारार्थीक दृश्टिकोनांतल्यान पळयतलो. म्हणून हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें कर्तव्य, त्याच कर्तव्याची जाण, त्याच कर्तव्याचें भान दवरून आनी आपलो पक्ष खंयच तरेचो फाटीं उरपाक जायना. कारण सरकार ह्या पक्षाचें आसा. एक वेळ सरकार नाशिल्लें जाल्यार एखादें आयकपाक शकतालें. जेन्ना सगळ्योच काही गोश्टी गोंयचो सरकार, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयच्या लोकां खातीर काम करता, साधन सुविधा पुरवठे करता, जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगप हें तितलेंच म्हत्वाचें. युती जर केल्ली आसली ती एखाद्या 3 वर्सां पयलीं केल्ली आसतली आनी इट वॉज नॉट अ प्री पोल अलायन्स, जाल्यार प्री पोल अलायन्स कित्याक जावं नाशिल्लें? इट वॉज पोस्ट पोल अलायन्स. आनी गरज नासतना असो खंयचो एक आमदार आसा भारतीय जनता पक्षाचो ताणें सांगचें की गरज आशिल्ली म्हणून? इवन खंयचो एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आहा ताणें सांगची खरोखरूच गरज आशिल्ली म्हणून? हय, 2022 भाजपा कडेन 20 आसतना, इंडिपेंडंट आसतना कित्याक गरज आशिल्ली? कित्याक गरज? ह्या प्रश्नाचें उतरां दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा न्ही रे. बरें, ह्या
मोगो पक्षाची ॲक्च्युली मोगो पक्ष म्हणचे पेक्षा ह्या लोकांची वृत्ती जी आसा त्या आज पक्ष जो चलयतात पळय न्ही तांची वृत्ती कितें आज तुजे बरोबर फाल्यां ताजे बरोबर परत आनी दुसऱ्या बरोबर आज पर्यंत तांची कारकिर्द हेच न्ही रे फाल्यां सकाळी हेजे पयलू ऑलरेडी तांच्यांनी दाखयलेलें आसात ह्याच भारतीय जनता पक्षान तांकां हात दिल्लो बरोबर न्ही त्याच भारतीय जनता पक्षाचो हात सोडून तेणें काँग्रेसीचो हात घेतलो त्याच काँग्रेसीच्या हाताचो घात केलो परत भाजपान आयलो कितें गॅरंटी ह्या लोकांची कारण तेंच्यांनी उतर दिल्लें आशिल्लें की आतां आमी सगळेच एक बरोबर रावन हे गोंय राज्याक बरें सरकार दिवपाचें मागीर मतदारसंघांनी इंटरफियरन्स करपाचें कित्याक प्रश्न आयले मतदारसंघात इंटरफियरन्स आमी तुमी 2-3दा म्हटले हय इज इट रिगार्डिंग आय एम टॉकिंग अबाउट माय आय एम सी आज पर्यंत हांवें खंयच्याच दुसऱ्या मतदारसंघाचेर उलोवना इवन तुवें म्हाका मांद्रे प्रश्न केलो हांवें तुका प्रश्नाचें उत्तर दिवना तुवें म्हाका फोंडे शिरोडे विचारला हांवें तुका कांयच सांगूना आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून म्हणटा तुमी इंटरफियरन्स चड जाता डेफिनेटली जाता न्ही डेफिनेटली जाता म्हणून काही गोष्टी जर जायत ना जाल्यार कोण उलयता आशिल्लो जर जायत ना मुख्यमंत्री कित्याक स्टेटमेंट करता आशिल्लो सादो प्रश्न न्ही रे बेश्टोच कोण येवन कोण केन्ना उलयता अशें जावपाक शकना न्ही रे तें ज्या वेळाचेर तुमी जेन्ना शब्द दिल्लो आसा तो शब्द पाळप हें तंतोतंत एटलिस्ट निवडणुकीक एक म्हयनो तरी तें तरी पाळा मागीर तुमी कितें करतले तें आमकां खबरूच आसा म्हाका तरी खबर आहा ते पक्ष श्रेश्ठी अरे पक्ष श्रेश्ठी एका ते तांकां खबर नासतलें तेणी कॅज्युअली घेतलें आसतलें पूण कार्यकर्त्याक तोंड आमकां दिवचें पडटा न्ही हो विशय आसा सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सगळो वाद निर्माण जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हो आतां जावन बऱ्या पडलो मागीर निवडणुकेच्या वेळाचेर एक कोको दाखयता आशिल्ले होच विशय आहा सर ह्या विशया वयल्यान मातशें सायडीक सरून आमी दुसऱ्या विशयाचेर उलय भाजपाचेर इलेक्शन 2 वर्सांचेर येवन तेकल्यात तुमकां दिसना एंटी इनकम्बन्सी हो एक फॅक्टर मातसो मोठोच इशू जातलो कसो 2027 अजिबात ना कारण होच प्रश्न फाटल्या 2022 होच विशय आशिल्लो एक्झिट पोल कितें आशिल्लें 12-13 आशिल्लें 12-13 अरे जो काम जो कोण करता पळय न्ही तांकां हो प्रश्नूच येवपाक शकना आज प्रत्येक आमदार भारतीय जनता पक्षाचो काम करता मरे आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बरें काम करता म्हणून काँग्रेसींतले 8 आमदार आयले मरे ताजे पयलूय 7-10 आमदार आयिल्ले आशिल्ले वेर इज द इनकम्बन्सी तुमी जर प्रोटेस्ट पळयत एजिटेशनां पळयत हाजेर तुमचें कितें म्हणणें ताजे पयलू सुद्दां प्रोटेस्ट आशिल्ले आनी सादो सांगपाचो म्हणल्यार हांव अशें एक्टिविस्ट हांव एक्टिविजमांतल्यानूच म्हाका दिसता हांव आयज गोंयच्या विधानसभेन पाविल्लो आसा म्हाका दिसता गोंयांतलो एकमेव मनीस एक एक्टिविजमांतल्यान आयज आमदार जाल्लो आसा आनी कोण जावं ना कळ्ळें न्ही आज सद्या घडये तरी हो विशय आसा म्हणजे एंटी इनकम्बन्सीचो प्रश्नूच ना एंटी इनकम्बन्सी ही विरोधकांनी तयार केल्ली किंवा पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान कारण पत्रकारिता हो एक दोनी बाजू मांडच्यो पडटात ते प्रोटेस्ट जाता पळय न्ही हो प्रोटेस्ट कित्या खातीर जाता कोणा खातीर जाता आनी प्रोटेस्ट जेंच्यांनी कोणी जर वायट जर केल्लें आसा जाल्यार लोक तांकां घरा बसोवपाक तयार आसा न्ही रे पण एंटी इनकम्बन्सी कांय ना कारण एंटी इनकम्बन्सी तुका एक सांगो म्हाका दिसता कालूय हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा 2022चो निकाल जाहीर जावचे पयलू ठीक 2 दीस पयलू ताज विमानतळांतल्या तुमच्याच सारकेल्या प्रेस मुखार येवन हांवें सांगिल्लो आसा तंतोतंत हांवें फिगर दिल्लें आसा की 20 आमदार भारतीय जनता पक्षाचे येतले आमचो इश्ट आतूनबाब वाज हो कुठ्ठाळच्यान आमकां तेंको दितलो आनी तातूंत भितर एलेक्स बाब रेजिनाल्ड हांकां दोगांकूय घेवन आमी सरकार करतलो हो म्हजो बोल्ड स्टेटमेंट आसा आनी ताजे पयलू सुद्दां हांव तुका म्हजें मोठेपण सांगना हांव एडवोकेट यतीश बाब नायक हेजें हांव कोट करतना यू जस्ट आस्क हिम फाटले 2 टर्म जे आसा पळय न्ही कारण आमी फक्त पिरळा पुरते ना
आमी पेडणेचे ते टोका पासून ते काणकोण पर्यंत आमचें अस्तित्व आसा. मोरगांवचे त्या बंदरा पासून सत्तरीच्या वाघेरीच्या माथ्याचेर सुद्दां आमी पावलां मारिल्लीं आसा. वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आसतना लोक कितें उलयता, लोकांचो अंदाज कितें आसा, लोक कितें आमचे कडेन चुको धरल्या त्यो आमी सुदारपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे एंटी इन्कम्बन्सीस हो जो फॅक्टराचेर जो कोण जर उलयता जाल्यार ते हे आमी वारंवार आमी आज फाटल्या 2022 ते फोल ठरिल्लें आसा. सर अशें म्हटलें वता की BJPचे आमदारां मदीं सुद्दां एक कासकिसांव सुरू आसा. फाटले दिसांनी एक इशू असो जालो की आमचे स्पीकर जे आहा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे तांणी एक हांगा सभा घेतली प्रियोड मतदारसंघात आनी ताजेरूय कॉन्ट्रोवर्सी निर्माणशी जाली. म्हाज्या मतदारसंघान तरी सभा केन्नाच घेतलेली हांवें तरी कांय आयकोना. म्हाका दिसता हो मिस अंडरस्टँडींग हें जाल्लें आसात. सभा केन्नाय म्हणटा आनी कित्याक लागून सभा घेतली हो म्हजोय तुका आतां एक प्रश्न आसा. म्हाका तरी यादीक आरे पळय कशें आसा आनी पळय म्हाका वडोवपा खातीर सगळेच पक्ष एकठांय जाल्ले न्ही रे. फाटले फावटी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पक्ष, 2 इंडिपेंडंट, तृणमूल आनी सो कॉल्ड BJP सुद्दां हे सुद्दां म्हाका उरोवपाक एकठांय जालें न्ही रे. तातूंत भितर तुमी जें नांव घेतलां पळय न्ही हें सुद्दां घडी आसपाक शकता. ज्या तरेन आज हें काम चल्लां पळय न्ही तें आसपाक शकता. कळ्ळें न्ही. सो तो आनी हो विशय आनी कितें धरून धर कारण ह्या लोकांनी म्हाका वडोवपाचो प्रयत्न ऑलरेडी केलो न्ही रे. मागीर हें चालूच आसतलें आनी तेकाच म्हणटा राजकारण न्ही. एकाच राजकारण म्हणटा. पूण त्या राजकारणाक छेद दिवन गोविंद गावडे परत एकदां गोंयचे विधानसभेन पावलो न्ही रे. अरे गोविंद गावडे स्वता खातीर काम करना, ह्यो ताका स्वार्थूय ना. गोविंद गावडेचें राजकीय हें पिंडूच न्ही. आमी एक्सिडेंटली राजकारणाक पाविल्ले आहा. आमी पोटतिडकीन विशय मांडटात, लोकांचे विशय मांडटात, पर्सनल न्ही. आनी पर्सनल जर आशिल्लें न्ही आज हांव तूं कितले दोंगराचेर भितर आयिल्लो आसा, तूं आयज खंय आहा तें पळय. गोविंद गावडे ह्या वाठारांत रावचो नाशिल्लो, शहरांनी वचून वास्तव्य करता आशिल्लो. आज बरेचशे आमदारांनी केल्लें आहा, खबर आहा मरे तुमकां. गोविंद गावडेन केन्ना केलें ना. गोविंद गावडेक त्या मातयेची जाण आसा. ज्या मातयेंतल्यान आमी आयिल्ले आसा त्या मातयेची उबीची म्हाका जाणीव आसा. म्हणून आमी हें लोकां खातीर करता न्ही रे. हो विशय आहा. वता आसतना एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां. भाजप आनी मगोची युती उरतली काय 2027? पळय तें हांव आत्तां उलोवपाक शकना. पूण म्हाजी जर तूं प्रतिक्रिया जर कितें जर आसत जाल्यार अनुभवावयल्यान सांगता. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाची युती करप उरप ह्या पक्षश्रेश्ठी कडेन आसा. मागीर तर स्थानीक पातळीचेर आसतली ती केंद्रीय पातळीचेर आसतलो. आय एम नोबडी टू टॉक ऑन दीस. बट तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना म्हणटलो जो हांवें 2012 मनोहरभाई पर्रीकर 2017 मनोहरभाई पर्रीकर हांकां सांगिल्लें आशिल्लें आमकां गरज ना. त्या वेळाचेर म्हजें जर आयकलेलें आशिल्लें न्ही जाल्यार हे प्रश्न आज उपरासचेच नासचे नाशिल्ले. आनी हें जें कितें मोगोचें हें टुणटुणें जें आसा पळय न्ही आज आवाजूच नाशिल्लो होच केन्नाच बंद जाता आशिल्लो. आतां तुमी 2दा मनोहरभाई पर्रीकराचें नांव घेतलें, मदीं सुद्दां घेतलेलो. ताज्या खातीर एक आनीक एक प्रश्न वाडवलो हांवें. तुमी मनोहरभाई पर्रीकराक जाणात, तांचें काम कशें आसलें तें आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत डिफरन्स कितें दिसता तुमकां? नाही नॉर्मली वास्तविकता मनोहरभाईच्या सरकारान हांवें फक्त 1.5 वर्सां आमकां मेळ्ळें आनी दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान हांवें 6 वर्सां काम केल्लें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलों की जें काम आज पर्यंत कंटिन्युटी मनोहरभाई पर्रीकरांच्यान दोतोर प्रमोद सावंतान घेतिल्लो आसा तशेंच तरेचें काम आज पर्यंत चलता. कारण मनोहरभाई पर्रीकर सगळ्यांक घेवन मुखार वतालो. आज दोतोर प्रमोद सावंत सुद्दां तेंच घेवन मुखार वता आनी कामाय जाल्लीं आसात हें उगड दोळ्यांनी तुमी पळयता. मनोहरभाईक आमी दोतोर प्रमोद सावंता कडेन कंपेर करपाक शकना की प्रमोद सावंताक आमी मनोहरभाई कडेन कंपेर करपाक. मनोहरभाई इज मनोहरभाई, दोतोर प्रमोद सावंत दोतोर प्रमोद सावंत. बट डेफिनेटली कामाची जी चालना जी आशिल्ली
ती खंयच बदललेली आमकां दिसना. जे मनोहरभाईन जे आज पावलां मारिल्लें आशिल्लें त्याच पावलांचेर पावलां मारून प्रत्येक आमदार प्रत्येक मुख्यमंत्री आज कार्य करता आसतना आमी पळयलेलें आसा. ओके, थँक्यू गोविंदबाब. तुम्ही तुमचो प्रेशियस टायम दिवन आमकां आमची सगळी प्रश्न हाताळ्ळी, आनी हाज्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.